नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिता कुंकळकर. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. दाबोळी विमानतळाच्या फुडाराचेर मुख्यमंत्र्यान दिवचे स्पश्टीकरण. मंत्री माविन गुदिन्होन दिवचो राजीनामो. विजयाची मागणी. भंडारी समाजामदलेच कांय जाण घालपाक सोदतात फूट. भंडारी समाजातल्या कोणाकूय तिकेट मेळूं आमी तांच्या वांगडा, सांगता गोमंतक भंडारी समाजाचो अध्यक्ष अशोक नायक. भाजपाचो उत्तर गोंयचो उमेदवार 1 लाखा परस चड मतांनी येतलो वेचून. मंत्री विश्वजीत राणेन उक्तायलो विश्वास. म्हापशेच्या देव बोडगेश्वराच्या पादुकांची फोडिल्ली पेटी. दोगांक अटक. पेटयेंतले पयशे घेवन चोरांनी काडिल्लो पळ. बुधवारच्यान 12वेच्या परीक्षेक जाली सुरवात. 18 मार्चा मेरेन चलतली परीक्षा. गुजरातात 2000 कोटींची घुवळे वखदां केली जप्त. भारतीय नौदळ, एनसीबी आणि गुजरात एटीएसाची संयुक्त कारवाय. आता पळयात खबरो विस्तारांत. मोपा विमानतळ सुरू जायत सावन दाबोळी विमानतळावयले एअर ट्रॅफिक ल्हव उणें जायत चल्लां. जायत्या विमान कंपन्यांनी आपले ऑपरेशन दाबोळीच्यान मोपा हलयलां. हाका लागून दाबोळी विमानतळावयले एअर ट्रॅफिक 15 ते 20% देंविल्ल्याचें विमानतळ संचालकान मान्य केलां. एअर ट्रॅफिक उणें जाल्लें आसलें तरी लेगीत दाबोळी विमानतळाचेर ताचो कसलोच परिणाम जावचो ना अशें तो सांगता. Qatar Airways is an operator and they take their own decisions. We respect their decision. Daily one flight. Certain operations got reduced because of that. Last financial year we handled around 8.4 million passengers. This financial year we will be handling around 7 million passengers, around 7 million. So that around 1 million passengers. 1.4 million passengers, maybe around 15-20% difference you will find. This Dabolim Airport will remain operational. Okay. And coming summer schedule will get additional flights to Dabolim. That's what we are expecting. So most of the charter flights operated here only. There is no such pressure, and many airlines prefer to travel, prefer to operate from Dabolim Airport, and it will come to the day pass. We may get back the things. Okay. And sir, any airlines has been in touch with you? Are you getting any intimation about, like how Qatar Airways has announced? So any domestic airlines are in touch with you? Are they complaining, or because there are rumors that some domestic airlines are also trying to move out of Dabolim? As of now, nothing. Nothing at all. Nothing at all. But other international flights are there. Yes, we are having now Air Arabia, Air India Express is there, Gulf Air is there. So any new sectors that are being joined, sir, for Dabolim Airport as of now? Because we have a new very sector, I think March, Indigo is coming to Hyderabad, Goa, Pune, one sector. Again from one more, 2 flights in this sector they are operating. Sir, now as of now they will be operating, not now. Okay. In March. दाबोळी विमानतळात इतलीच कुवत आसा जाल्यार हांगची एअर ट्रॅफिक डायवर्ट कशी जाता? फातोडेचो आमदार विजयान प्रश्न उपरासला. कितेंय जावं दाबोळी विमानतळाक सोंपोवपाचो यत्न सुरू आशिल्ल्याचो आरोप करीत विजयान येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होच्या राजीनाम्याची मागणी केल्या. सरकारांतलोच मंत्री सांगता की दाबोळी बंद उडोवपा खातीर GMR दबाव घालता म्हणून, आणि मुख्यमंत्री ह्या सगळ्याचेर कानार केंस ओडून वग्गी बसला अशें विजयाचें म्हणणें. दुसरे वटेन दाबोळी विमानतळाक वांटोवपा खातीर सरकार कितें करतले हाचेर मुख्यमंत्र्यान स्पश्टीकरण दिवपाची मागणी विजयान केल्या. Is one reaction by Dr. Rao, who is the airport director. जो म्हणटा की 15% रिडक्शन इन फ्लाइट्स जाल्ल्या गेल्या वर्सान. But Daboli will survive.
because it has got good potential. आता if it has got good potential, then why is there reduction? Simple question. की सरकार आतून भितर इन्वॉल्व आहा. GMR म्हळ्यार कोण? GMR म्हळ्यार सरकारचे PPP पार्टनर. Goa government is 26% or 30% partner or 36%, whatever. It's a partner in Mangalore International Airport. So तुमचो पार्टनर दाबोली एअरपोर्ट बंद करूंक सोदता आनी तुमचो मंत्री हे उलयता कितें उलयता जे आमी सांगतात ते की दाबोली म्हणजे बंद पडटाच. 27-28 मेरेन दाबोली उरना कित्याक 27-28 मेरेन दाबोलीची फी खंयच्या खंय पावता युजर फी चार्जीस आनी मोपाच्यो सामक्यो कमी उरता. आनी द कंटिन्यूड सायलन्स ऑफ द चीफ मिनिस्टर इज समथिंग which one cannot understand. Mainly because his cabinet colleague is now saying what we have been saying. So now the chief minister has to break his silence. He has to come out with what is the truth and how they are going to make Daboli survive. दाबोळी विमानतळावेली एअरलायन्स मोपा शिफ्ट जावची म्हणून GMR कंपनी दबाव घालीत आसा असो आरोप येरादारी मंत्री मॉविन गुदिनोन केल्लो. दुसरे वटेन एक एअरलायन्स शिफ्ट जाली म्हणून दाबोळी बंद पडपा ना अशें मॉविनान म्हणिल्लें. पळयात ताचें म्हणणें. ऑपोजिशनाक काय चड टार्गेट हांव करता आनी हांव झगडत आसा दाबोलीम एअरपोर्ट उरपा जाय म्हूण. आनी हांव एक सांगपाक सोदता स्पश्टपणे GMR इज युजींग प्रेशर on certain people at different levels, at central government level as well, की फ्लायट डायवर्ट जावपा जाय तेंचे कमर्शियल एंटिटी सो तेंचे चलपा जाय म्हूण दे वॉन्ट टू इनडायरेक्टली किल दाबोलीम. वी विल नॉट अलाव दिस टू हॅपन. एक कटार एअरवे शिफ्ट जाले म्हूण दाबोलीम बंद जावपा ना. आय विल कंटिन्यू फायटींग. आय विल नॉट अलाव इट टू हॅपन एट एनी कॉस्ट. इतलें हांव स्पश्टपणे सांगपाक सोदतां. दाबोळी विमानतळ बंद पडपाक दिवचे नात अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान जायते फावटी उलोवन दाखयल्लें खरें. पूण एक एक करून जायत्या विमान कंपन्यांनी दाबोळे वेल्यान ऑपरेट करपाचें बंद केल्ल्यान ह्या विमानतळाचो फुडार कितें असो प्रस्न उपरासले बगर रावना. हालींच कतार एअरवेज कंपनीन दाबोळे वेले ऑपरेशन बंद करता म्हणून जाहीर केला. तेन्ना सावन दाबोळेच्या फुडाराची चर्चा परतून रंगपाक लागल्या. आतां मुख्यमंत्री हाचेर कितें स्पश्टीकरण दिता तें पळोवचें पडटलें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. आम्ही सगळे श्रीपाद भाऊ बरोबर आसात. गोमंतक भंडारी समाजा मदलेच कांय जाण समाजा भितर फूट घालपाक सोदतात. श्रीपाद भाऊच्या जाग्यार समाजातल्या खंयच्या फुडाऱ्यांक भाजपाची तिकेट मेळटा जाल्यार आमी ताच्या वांगडा आसतले. वेंचणूक लागीं पावतकच कांय जाण समाजात राजकारण करपाक सुरवात करतात असो आरोप गोमंतक भंडारी समाजाचो अध्यक्ष अशोक नायकान केला. पूण हे फूट घालपी लोक कोण हाचेर जाप दिवपाक अशोक नायकान न्हयकार दिलो. भंडारी समाज हो गोंयचो एक मोठो घटक आसा आनी ह्या घटकान सगळे तरेचे वेगवेगळे पार्टीचे लोक आसा. ते एकेच पार्टीचे आसा अशें ना, वेगळे वेगळे पार्टीचे लोक थंय आसा. आनी जेन्ना भाऊन गेली 5 टर्म तो निवडून येयलो आनी तो केंद्राचो मिनिस्टर जालो, सगळ्यान पंच आसतना सरपंच जालो, आमदार जालो, खासदार जालो. अशें जावन इतले वर्सांनी जेन्ना एक कोणाक दिसता की तो तेजे एक ग्रूप वेगळो आहा म्हाका जाल्यार दिसना तशें की भाऊचेर कोणूच अशें वायट ना. लोक नॉर्थाक सगळे लोक भाऊचेर बरे आसा म्हणून प्रत्येक वेळा तो 5 वर्सांनी निवडून येता. तो केन्नाच ताणें वायट उतर दिवना आनी सगळ्या कडेन तो आपले प्रामाणीक आपले परीन जें काम जाता तो तें करता. आमचो समाजाचें तें आमकां वयल्यान उमेद जातली, अभिमान जातलो की आमच्या समाजाची मनशाक तिकेट मेळ्ळी म्हणून. ते कारण आमी सांगलें न्ही समाजाचे मनीस आहा ते कोण आसले ते आसतले न्हू. प्रत्येक इलेक्शना टायमार जाता. पयलीं आतां आमी गेली 6 वर्सां काम करता. हे असले तरेचे केन्नाच व्हिडियोचेर म्हणा जावं तुज्या पेपराचेर वाचलें केन्ना येवं नाशिल्लें. खंय तरी आमचे कमिटीचें नांव बदनाम करपाक हो सगळो कार्यक्रम चालू आसा. गेली 3 वर्सां चलताले, हे मदीं बंद जाल्लें. आतां परत सुरू जालां कितें इलेक्शनां. प्रत्येक इलेक्शनान एक ग्रूप आसा. तोच ग्रूप हांवें मुद्दो सांगलें तशें जेन्ना आमचो पयलो अध्यक्ष म्हणजे स्वतंत्र जावन OBC जाल्या नंतर आमचो मुरारी चोपडेकार जालो, जेन्ना मधु नायक जालो, तेन्ना तेजे नंतर अनिल अब्रो जालो आनी आज हांव ना. हेच लोकांनी इलेक्शन जातकच मागीर सुरवात केली करपाची. कळ्ळें? कित्याक तांकां
निवडून हे सगळे लोक हाडटा आमकां पूण हो ग्रूप तयार करतात तर मागीर भाजपाचो उत्तर गोंयचो लोकसभा उमेदवार 1 लाखा परस चड मतांनी वेंचून येतलो असो विश्वास मंत्री विश्वजीत राणे हांणी उक्तायला. दक्षिण गोंयच्या उमेदवाराकूय मोठ्या मतांच्या फरकान वेंचून हाडपाचो दावोय तांणी केला. तशेंच प्रधानमंत्री म्हणून नरेंद्र मोदीच वेंचून येतले अशेंय विश्वजीत सांगता. I can only tell you Narendra Modi ji will be the next Prime Minister of the country, and Narendra Modi ji and the type of work on Honorable Prime Minister and the leader, our leader, a leader who we consider a leader not only a leader at stature of India but a global leadership that we are fortunate to have. Narendra Modi ji and his leadership and the Bharatiya Janata Party will form a government with a massive mandate. People of country, we have seen the results in Madhya Pradesh, we have seen the results in Rajasthan, we have seen the results in Chhattisgarh. Everywhere people have voted because they want to see Honorable Prime Minister back as Prime Minister of the country in 2024. This is going to be one of the largest victories under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi. I am nobody or a specialist. I am a very small person in the party. I can only tell you one thing is that both the seats in Goa are going to be won by the Bharatiya Janata Party, irrespective of everybody has a right to contest. The work that is being done by the central government benefit you land from the plane into the then you see the road network that is created. But it's all because of Bharatiya Janata Party, the leadership of the Honorable Prime Minister. All these benefits, super specialty hospital, cancer hospital, healthcare, money that is coming to the state, all is because of the leadership of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. Both the seats, North Goa will win minimum with a margin of more than 1 lakh of votes. South Goa also will win for the first time with a record margin. You look at the dynamics and arithmetic. If the arithmetic is properly, we are in a process of taking on in a different way, and I'm confident that the people of Goa will vote for the leadership of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji in North Goa and in South Goa. Number of people can stand. It doesn't matter. म्हापशेच्या फामाद श्री बोडगेश्वर संस्थानाची बुधवारा फातोडेर चोरांनी देवाच्या पादुकांची पेटी फोडली. बडयेच्या मजतीन काचेची पेटी फोडून पेटयेत आशिल्ली रोकड घेवन चोरांनी थंयच्यान पळ काडलो. म्हापसा पुलिसांनी ह्या घडणुकेचो पंचनामा करून रोकडेच 2 चोरांक अटक केली. हाचो फुडलो तपास सुरू आसा. म्हापशेच्या फामाद श्री बोडगेश्वर देवाच्या पादुकांची पेटी बुधवारा फातोडेर चोरांनी फोडली. सुरक्षा रक्षक देवळात न्हिदिल्ल्याचो फायदो घेवन 2 चोर देवळान भितर सरले. बडयेच्या मजतीन पादुकांची पेटी फोडली. मात ती पेटी फोडटाना आवाज जाल्ल्यान सुरक्षा रक्षकाक जाग आयली आनी तांचो चोरयेचो डाव फसलो. सुरक्षा रक्षकाक जागो जाल्लो पळोवन चोरांनी पेटयेंतली हाताक मेळटा ती रोकड घेवन थंयच्यान पळ काडलो. मजगती ह्या घडणुकेची माहिती सुरक्षा रक्षकान देवस्थान समितीक आणि पुलिशेक दिली. कांय वरां उपरांत रोखडेच पुलिसांनी 2 दुबावितांक अटकूय केले. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा. म्हापशेचे जागृत अशें देवस्थान श्री बोडगेश्वर देवळान आयज सकाळी 4:30 वरांचेर जी देवळा फोडली पादुका पेटी जी आसा तातूंतले काही जे पयशे आसा ते चोरयेक गेल्ले आसा. जेन्ना ही कागाळ जेन्ना म्हापसा पुलीस स्टेशनाचेर नोंद जाली तेन्ना म्हापसाचे PI तशेंच पुराय पुलीस म्हापसा जे देवळान बोडगेश्वराच्या देवळान पावतकच तितूंतले काही CCTV फुटेज जे आसा तांचेर तपास केला. जो सिक्युरिटी आसा तांच्या माहिती प्रमाणे अशें कळटा की जेन्ना सकाळी तेंचो जो दोळो लागलो सेक्युरिटीचो आनी जेन्ना हे चोरी करपा खातीर जे 2 चोर आशिल्ले ते फंड पेटी जी आसा पादुका पेटी जी आसा ती फोडटाले तेन्ना हो आवाज सेक्युरिटीच्या कानार पडटकच ताणें थंयसर बोवाळ केलो. ह्या सगळ्याची जी कागाळ आसा जेन्ना PI कळ्ळें तेंच्यांनी हाचेर तपास सुरू करून ह्या दोन्ही चोरट्यांक आयज सकाळी 1 वरा भितर अटक केल्ली आसा. हे जे 2 चोर आसा आनंद नायक आनी सागर शिंदे हे मुळात रावपी कर्नाटकाचे ह्या दोगांय आरोपीक म्हापसा पुलिसांनी अटक केल्ली आसा. काही क्षणांतच त्यांची जी मेडिकल आसा ती कारवाई फुडें सुरू जातली. त्याच प्रमाणे ह्या सगळ्याचेर जी चौकशी आसा ती सुरू आसा. गोमंतक TV खातीर गोंय शालांत आनी उच्च शिक्षण मंडळा वतीन घेवपी 12वीच्या परीक्षेक बुधवारच्यान सुरवात जाल्या. ही परीक्षा 28 फेब्रुवारी ते 18 मार्च मेरेन जातली. अंदू 20 केंद्रांनी वट्ट 17,987 विद्यार्थी परीक्षेक बसल्यात. हातून 8,550 चले आनी 9,437 चलयांचो आस्पाव आसा. मजगती फाटल्या वर्सा 19,077 विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिल्ली. तातले 18,479 विद्यार्थी पास जाल्ले. फाटल्या वर्सा 95.46% निकाल लागिल्लो.
माझे नाव अब्दुल अजीज आणि एग्जाम बरें गेलां आमचे खूब बरें दिसलां आमचें एग्जाम बरोवपाक फर्स्ट टायम हांव बोर्ड दिला लायफान 10थान आमी बोर्ड दिवंक ना बिकॉज ऑफ कोरोना आनी हांवें फर्स्ट टायम लायफान दिला बोर्ड एग्जाम बरें दिसला एग्जाम दिवन थँक्यू. गुजरातातल्या पोरबंदरात 3,300 किल ड्रग्स जप्त केल्या. ताचे मोल 2,000 कोटी रुपया परस चड आसा. दर्याचे शिमेवयल्यान मादक पदार्थ जप्त करपाची आतां मेरेनची ही सगळ्यात व्हडली कारवाय. ह्या वेळार 5 विदेशी पेडलर्सांक अटक केल्या. गुजरात ATS, नौदळ आनी केंद्रीय एजन्सीची जोड कारवाय. गुजरात ATS, नौदळ आनी केंद्रीय एजन्सीचे जोड कारवायेंतल्यान मंगळारा अरबी दर्यांतल्या भारतीय शिमेवयल्यान 3,300 किल गुळे वखदां जप्त केल्यात. तांचे मोल 2,000 कोटी परस चड आसा. 5 विदेशी ड्रग्स विक्रेत्यांक अटक केल्या. हे वेपारी इराणी वा पाकिस्तानी नागरीक आशिल्ल्याचो दुबाव आसा. 5 दिसां आदीं गीर सोमनाथ पुलिसांनी वेरावल शारांतल्या एका घाटाचेर 350 कोटी रुपयांची गुळे वखदां जप्त केल्ली. त्या वेळार 9 जाणांक अटक केल्ली. तेन्ना सावन दिल्ली नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो, गुजरात ATS आनी हेर केंद्रीय एजन्सी ह्या वेपाऱ्यांक धरपा खातीर वावुरतात. दर्याचे शिमेवयल्यान मादक पदार्थ जप्त करपाची आतां मेरेनची ही सगळ्यांत व्हडली कारवाय. इराणी बोटीचेर आशिल्ल्या परदेशी पेडलरांक राती उसरा पोरबंदर हाडले. 5 विदेशी पेडलर इराणी बोटींतल्यान 3,300 किलो ड्रग्स व्हरताले. मंगळारा राती उसरा तांकां पोरबंदर दर्यादेगेर हाडले. मंगळारा रातच्या 9 वरां सुमाराक 2 जाण अनवळखी गाडयेंतल्यान धक्क्यार पावले आनी बोटींतल्यान कांय वस्तू आपले गाडयेंत घालपाक लागले. पंगडान तांचो फाटलाव केलो तेन्ना तांकां वेरावल बंदरा पासून 2 किलोमीटर अंतराचेर धरले. फुडलो तपास सुरू आसा. गोमंतक TV खातीर संजना अंजुनकर. बुधवारा मुरगांव नगरपालिकेची 2024-25 अर्थसंकल्पीय बसका जाली. हे बसकेत 15 कोटी रुपयांचो अर्थसंकल्प पास जाला. तशेंच दिसवाड्यार काम करपी कामगारांचो पगार 700 रुपया वयल्यान 1,000 रुपया मेरेन वाडोवचो निर्णय घेतलो. तशेंच मुरगांव नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष गिरीश बोरकार हांणी सांगले. त्यांनी दाखयलेलें की 15 कोटी सरप्लस म्हणून पूण आमी जेन्ना डिस्कशन केलें आपण खंय तरी वयर सकयल कमी जाल्लेलें आसा. पूण खरोखरच बजट एकदम बरो प्लेस केलेलो आसा. आमी हो सरप्लस कित्याक लागून म्हणटा तातूंत एक मेजर बरें डिसिजन घेतलेलें आसा की चीफ ऑफिसर आनी चेअरपर्सनांनी आमचे आख्खे ऑफिसर्स फिल्डाचेर देंवतात आनी जे एसेसमेंट करतात पर्सनली वचून डेली. आयज सुद्दां आपलो स्टाफ आमचे ACO आनी अकाउंटंट आसा पर्सनली थंय एसेसमेंट करता. जे एसेसमेंट केलें म्हणटकूच ज्या जाग्याचेर 100 रुपया आहा पळय ते आमकां 500 रुपया मेळपाची संभावना जे टॅक्स जे रिएसेसमेंट केल्ले उपरांत. सो तो आमकां एक चान्सीस आसा आमचे रेवेन्यू वाडपाक. इतलेंच न्हू जाल्यार आमी हांगा वास्कोकार सगळ्यांक खबर आसा की वास्कोन जे नेवी आहा तो नेवी मेजर प्रॉब्लम जाल्लो आसा आमकां. ते बारीक कसले बारीक सुद्दां एक कंपाऊंड वॉल सुद्दां बांदतलो जाल्यार आमकां तेंचें परमिशन घेवचें पडटा, हायटीचें परमिशन घेवचें पडटा. वेरेज इक्वली रेसिप्रोकल पळयतलो जाल्यार नेवी जे आपली बिल्डिंग्स बांदता ते कोणाचेच परमिशन घेयना. तेंच्यो 7-7 फ्लोरची बिल्डिंगी आसा आनी नेक्स्ट रनवे कडेन आसता तेंचें परमिशन कोण घेता. आमी बारीक सुद्दां खंयचे केल्यार आमी टॅक्स घालतात. तेंचे बिल्डिंगेक टॅक्स कित्याक घालूंक ना. सो आमी तो एक इश्यू घेतलेलो आसा आनी तो एक टॅक्स घालपाक लायला. बऱ्या हितून एक बरो दिसलेलें की चेअरपर्सनान आमकां इन्विटेशन सांगलां की बाय मंडे किंवा ट्यूजडे नेवीकारांक स्टेक होल्डर्सांक कोण आहा पळय तांकां आनी कावन्सिलाचेर रिगार्डींग ओन्ली एकूच टॉपिकेचेर की नेवीचेर आमी टॅक्स इम्प्लिमेंट करूंक शकता काय टॅक्स घालपाक जाय आनी तेजें गार्बेज कलेक्शन कशें करता खंय करता पळय हेचेर आमकां एक रेवेन्यू तांकां बसोवपाकूच जाय आनी तेजेर आमी डिसिजन घेवपाक परत मिटींग आपयला. हे 2 आमचे बजेट मिटींग जेन्ना समज जालें जाल्यार आमकां खरोखरच आमचें बजेट म्हणटा तें सक्सेसफूल जातलें. तेच आमचें आतां आमकां कळ्ळें आनी जसो हांवें मागीर थंय फोन मारलो तेच्या वरून खंय बाबा ऑलरेडी MPD तेंच्या वांगडा खंय एग्रीमेंट असो केला सायन मारला म्हणून ती तरी रॉंग गजाल आसा. कित्याक इतलीं वर्सां आमी जेन्ना व्हरताले आमच्या डिरेक्शनसून त्या जाग्यार व्हरप म्हणजे आमकां खंय तरी लॉस आहा म्हणून आमी आतां हेचेर एक्शन घेतलें. आमी ऑलरेडी आतां ह्या आयजूच लेटर करपाक लागला म्युन्सिपाल्टीकूय आनी आमी एक्झिक्युटिव्ह लेटर करतले बाबा हे तुमकां म्हणटा कित्याक आमच्या हालीं तेणी पेमेंटाचें आमचें जें पेंडींग आसा तेच्या मागीर हें जावप म्हणल्यार बरी वायट गजाल आहा. तेच्या आमी कारवाय करतले. तरी एक्चुली आमकां आयज प्रावड फिलींग जाला बाबा इतली वर्सां जे लेबर काम करता जाले 16-15 वर्सां जालीं आनी तेंची सॅलरी थंय 17-18 हजारूच आसलेली. आयज खंय तरी आमी तांकां एक बरें एक हें दिली की बाबा तेंची सॅलरी 1,000 रुपया दिसावडो जावनी म्हणून ते खंय तरी 25 ते 26 हजार तेंची आतां जातली. आनी खरेंच तेंच्यांनी आमकां आयज खरें आमची जी म्युन्सिपाल्टी चलता ती तेंच्या हेचेर चलता. जे आयज आमचे कॉन्ट्रॅक्ट लेबर आसा म्हणून ही म्युन्सिपाल्टी चलता आनी ते खरेंच बरें काम करता आनी त्या खातीर ते डिजर्व आसा म्हणून सगळे कावन्सिल हेचेर मान्यता दिली आनी बरी गजाल बरी आसा.
माहिती आणि तंत्रज्ञान खाते पैसे घेऊन काम दिवपी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांक निलंबित करची अशी मागणी करीत युथ काँग्रेसीन IT संचालकाक घेराव घालो. नोकरे खातीर पैसे मागपी त्या अधिकाऱ्यांक आताच निलंबित करचे म्हणून युथ काँग्रेसीचे कार्यकर्ते IT खात्यात ठाण मांडून बसले. तांकां निलंबित करिना तोमेरेन हांगाच्यान हालचे नात अशी भूमिका ताणें घेतिल्ली. ह्या अधिकाऱ्याचो कामा खातीर पैसे मागपाचो ऑडियो व्हायरल जाल्लो. हेच फाटभुंयेर युथ काँग्रेसीन IT संचालकाक घेराव घालो. पण आमकां हांगा उलोवपाक दिना, आमकां आडयता हांगा. सर कितें दिसता कितें जाता हांगा. यू कॅन सी वॉट इज हॅपनिंग हियर. दिस इज कंप्लीट गुंडागर्दी अँड कंप्लीट दादागिरी ऑफ वॉट इज हॅपनिंग. दिस इज नॉट वॉट वी वॉन्ट. वी वॉन्ट जॉब्स. वी वॉन्ट जॉब्स. वी वॉन्ट जॉब्स. सर आमचा सस्पेन्शन लेटर. यू कॅन नॉट डू इट. Ma'am, recently there was an audio clip. It was yesterday. Was made viral, and today, unfortunately, the clip has been deleted by the concerned media. I do not know, but the clip says that one of the person from your department, okay, I won't take his name. He has asked the youth who's applying for a job, bribe. He has asked for 1 lakh. And that youth there has been telling him that he has no money, he is completely into financial despair. In spite of that, the concerned person has been asking 50,000 in advance, 15,000 later, 50,000. Are you aware of this case? You are aware? We are aware of the case because of the media and the social media and news channels, and we have started initiation of the action also. The matter has already been referred to the vigilance department to initiate necessary action, as and when we get instructions from the vigilance department, we will do it. But my question to you here is, if the media had not brought it out, were you all aware there's corruption happening in your department? I would want to know what is the procedure for putting up the vacancy, the post. Have you all followed any particular procedure? Yes. There's one interview with respect to startups for junior associate and senior associate. It has already been published in the newspapers and also on the ITG website for the opening of the post. Okay, but do you all know how many applications have got in that? I exactly do not know the number, but we had received, I think, around 10 applications in Can you each please check with the department now? I'll check. No, now. I'll check and I'll let you. Yeah, we'll wait. He is on duty. There is the vigilance department. No, where is he right now? That's not right. See, we are taking initiation of the action. We cannot Initiation directly is fine, pass but the orders. they're not asking to terminate him. At least he should be on. So he's not yet suspended. The file is moved to the vigilance department. We are awaiting their. न्याय विचारपा आयला. युथांक ते विचारता पैसे. जेन्ना युथ बेकार बसलेले घरा आसा, त्यांचे कडेन पैसे ना. हांगा तो डिरेक्टर बसला कामार. ताका सस्पेंड करू ना. आमी मागता का सस्पेंड करू जाय. Right now he has to be suspended, and that is going to be the justice to the youth of Goa. If the government of Goa says that they are for the unemployed youth, then we demand a suspension letter from the department coming to the officer. They cannot do this. We condemn this act. Shame, shame. कोलवा दर्यादेग वाठारांत चड दरान आयस्क्रीम विकप्यांचेर वजन माप खात्यान कारवाय केली. थळाव्या लोकांच्या कागाळी उपरांत वजन माप खात्यान पळोवणी करून ही कारवाय केली. कसलोय गैरप्रकार दिसून आयलो जाल्यार 9403301977 ह्या नंबराचेर तुम्ही कागाळ दाखल करची अशी माहिती वजन माप खात्याचो अधिकारी नितीन पुरुशन हांणी दिली. रिगार्डिंग कोलवा बीचीचेर आयस्क्रीम ओव्हरचार्जिंग करता म्हणून. सो बेस्ड ऑन द कंप्लेंट आम्ही टीम घेऊन आयज कोलवा बीचार गेल्ले. आम्ही इन्स्पेक्शन केले तेन्ना आमकां 3 गाड्या अडकले अमुलाचे. थंय एक कडेन 30 रुपयाची आयस्क्रीम 50 रुपया विकताली, 35 रुपयाची आयस्क्रीम 50 रुपया विकताली आणि 10 रुपयाची आयस्क्रीम 20 रुपया विकताली. सो आम्ही तिन्ही गाड्याचेर केस बुक केल्ली आसा फॉर ओव्हरचार्जिंग आणि आमची ड्रायव्ह चालू आसतली. इवनिंग ऑल्सो वी विल बी कॅरिंग आउट इन्स्पेक्शन. आजूच न्हय, बेसिकली आफ्टर एवरी 2 days, 3 days we will be visiting all the coastal belt areas and see the violations. कोण ओव्हरचार्जिंग करता, कोणाचे पॅकेटाचे सारखे डिक्लेरेशन ना, समज कोण टार्गेट फसयता, ऑल एक्शन विल बी टेकन. आणि डिपार्टमेंटान आमचे एक नंबर लॉन्च केल्लो आसा 9403301977 नंबर आसा.
तुमकां एनीवेर इन गोवा समज कितें वायलेशन अडकलें तुमी ह्या नंबराचेर फोन करा आनी कंप्लेंट लॉग करा. द एक्शन विल बी टेकन very quickly. So 24 तास हो चालू असतलो नंबर. One officer has been designated for this. तो नंबर 24 तास in operation आसा. आज आमकां एज ऑफ नाव 3 गाड्या आमी चेक केल्ले, बाकीचे गाडी चेक करपाक गेले जाल्यार ते गाड्यो सोडून धांवून गेल्ले आसा. सो इट इज नॉट अ वे दॅट आमी आजूच सोंपयतले. सांजचे आमी परत वयतले, फाल्यांय वयतले, ऑड टायमार वयतले, म्हणजे ऑफिस टायम सुद्धा सोडून 6 o'clock 7 o'clock आमची ड्रायव्ह चालू असतली. इट इज नॉट दॅट आमचे एक्शन ऑफिस टायमाचेरच आसतले म्हणून. अर्ली म्हणजे बेसिकली हे सांजचे सेल चड आसता. इवनिंग ऑल्सो वी आर प्लॅनिंग टू. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.